केपें पुलिसांनी हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल आगोस्तिनो सिप्रियानो कार्वालो गोकर्ण कर्नाटका वचून धरून हाडला। ताज्या आड खंय कितल्योशोच केशी आसात। चोरी, मारबडाय, अपहरण। हिस्ट्री शीटर आगोस्तिनाक 4 दीस पुलीस कस्टडी दिल्या। Under section 394, 365 and 342, it was registered at this police station upon the complaint of Danson Correa, son of Santan Correa, resident of Goa Shelde, against suspected accused Agostino Carvalho, resident of Mazoda, Sunset, Goa. During the course of investigation based on the tower location, the accused was today apprehended by me and my staff at Main Beach, Gokarna, in Home Star Shacks in the afternoon, and today in the evening, late in the evening, he was brought at Kepe police station and he was placed under arrest in the above crime. The said accused is also involved in many cases in North districts and South districts. म्हापशागिरी सर्वेवाड्यार एकल्या माते फिरून पुलिसांचेर सुऱ्यान हल्लो केलो। धुडगूस घालपी जानेरियो मिरांडा खंय मातसो तकलेन सारको ना। पयलीं गांवच्या कांय घरांनी वचून ताणें लोकांचेर हल्लो करपाचो यत्न केलो। आपल्या घरांतल्या लोकांच्या आंगार गेलो। आटापायना जाल्ल्यान लोकांनी पुलिसांक आपयले। धरपाक गेल्ले कडेन मिरांडान पुलिसांकूय सोडलें ना। निमणे गांववाल्यांनी हातभार लायिल्ल्यान पुलिसांनी ते माते फिरूक धरलो। पांचांक सुमार कसो आमगेर येयलो तो आनी आमकां खबरूच ना भितर आमच्या घरान आसा म्हणून। आमचे एक धाकटे चेडवान पयलें मागीर आमी गेली न्ही पळोवपाक, तेन्ना मागीर आमकां सुरी दाखयली तेणी। संडासान लिपलेलो सुरी दाखयली। दोनी अशें करीत आमच्या फाटल्यान धांवता, आमी फुडें धांवता दोगांय आमच्याच घरान आनी तो आमच्या फाटल्यान धांवता। कंप्लेंट केलें, सोमतेच म्हाज्या घोवान कंप्लेंट केलें हांगासर न्ही, आनी मागीर थंय पुलिसांची जीप परती पावली। ते 2 जाण आयले होते, 2 जाणांक तो आयकता। 2 जाण धाडलेले पयलीं पुलिसांक कितें केलें? पुलिसांचेरूच वार केला तेणी। म्हणून घरा देगेक उडयल्लो पळय तेन्ना सगळ्यांनी आख्ख्या वाड्यावल्यांनी कंप्लेंट केल्ली आनी आख्ख्यो 45 वाड्याच्यो सायनी आसल्यो आनी हांगा कंप्लेंट दिली। तेंच्यांनी एक्शन कांयच घेवंक ना। 8 दीस पयलींची खबर ही, कांयच घेवंक ना एक्शन तेंच्यांनी। आनी आतां परत सगल्यांक ते तुकाराक मारला, 2 गोरवांचेर सुरी मारल्या, आमच्या टॉयलेटाचेर मारला आनी आमकां मारूंक येयला। आनी हे पुलीस येयले मागीर 4 जाण पुलिसांक मारले मागीर तेंच्यांनी। फातर मारलो, एका पुलिसाचेर सुरी मारली, परत आनीक 4 जाण येयले तेचेर एकल्याचेर सुरी मारली आनी त्याच्या उपरांत टॉयलेट मोडून भायर सरत मागीर ताका पुलिसान धरला आनी हाडला। पूण आतां पुलिसांनी एक्शन घेवंक जाय न्हू, नाल्यार आतां सुट्टा जाल्यार परत आमकां त्रास करतलो। सांगला ताणें पुलिसांकूच सांगला। आज तेचे बायलेन कंप्लेंट दिल्या, बायलेकूय मारल्या, चेड्याकूय मारला, तेंच्यांनी कंप्लेंट दिल्या येवन। 15 दीस पयलीं हो आमचो देवस्कर पळय आहात तेंच्या दारान तेणी एक हेजो खुरी सुडयल्लो कपेलाचो मोडून। तेन्ना हेच सगळे लागीं जावन हांगासर कंप्लेंट बरयली आनी तेन्ना ताका हांगासर हाडलेलो। तेन्ना तेजेर चडशी कांय एक्शन जावंक ना, कित्याक तेन्ना पुलीस म्हणाले तो मेंटल, तेजेर कांय एक्शन जावची ना अशें तशें। आमच्या गिरवडच्या गांवांसून सगळ्यांचो लोकांचो एकूच डिमांड आहा की तेका एक तर तडीपार करून तेच्या घरा दवरचो दोड्या मार्गाक। तो हांगासलो न्हू, तो दोड्या मार्गा वयलो रेजिडंट। हांगासर रावान सर्वेवाड्यार रावान सर्वेनूच न्हू आख्खे गिरी लोकांक तो त्रास करता। हो आमच्या आख्खे गिरी लोकांचो डिमांड आसा। पुलीस ताचे पासून धांवता आसतना पुलीस 4 पुलिसाचेर तेणी वार केले। एका पुलिसाचे जांगेर वार केलो। अशे 3-4 जाणां पुलिसाक तेणी सारके इंजर्ड केल्या आनी तेच्या उपरांत आमची जी गांवची बायलां आसली तेच्या फाटसून धांवन तांकां सुरी दाखोवपाक लागलो। तशेंच आमचे भुरगे आसा पळय तेच्या फाटसून धांवन सारकी आयज दुस्पट घातलेली आसा। त्या आनी एक गाय थंय वयताली, गायचेर सुरी हल्लो केल्लो आसा आनी ते गायक एकदम इंजर्ड केल्या। केरळान आरएसएसाच्या कार्यकर्त्यांचेर हल्ले वाडल्यात। आतां मेरेन 200 हल्ले जाल्यात। शेकड्यांनी कार्यकर्ते मेल्यात। एका कन्नूर जिल्ह्यानूच संघाच्या 82 कार्यकर्त्यांक जिते मारल्यात। संघान हाच्या आड राष्ट्रीय आंदोलन सुरू केला। संघाच्या गोयच्या जनाधिकार समितीन राज्यपालाक निवेदन दिले। कम्युनिस्ट फुडाऱ्यांक आळाबंद घालचो म्हूण विशय राष्ट्रपती मेरेन पावोवपाचे आसात। सध्या केरळात पर्टिक्युलरली जे पळय आमच्या आरएसएसाच्या बंधू भगिनी कार्यकर्त्यांचेर जे पळय खुनी हल्ले जातात, तांचो जो छळवाद जाता, तांच्या फॅमिलीचेर, तांच्या आपतिश्टांचेर, तांच्या मित्रांचेर
तांचे एकंदर सर्कलाचेर जो ज्या प्रमाणे पळय हल्लो केलो जाता कॉम्युनिस्टां कडल्यान, ताजो आमच्या देशभरान एक आवाज उठोवपाचो, एक अवेरनेस सगळ्यांक निर्माण करपाची आनी ताजें एक रिप्रेझेंटेशन की ह्या बाबतींत कितें तरी पावलां उचलून ह्या हाका आळो घालचो, ह्या बाबतींत एक रिप्रेझेंटेशन आमी आमच्या राष्ट्रपती पर्यंत व्हरपाचें. आनी तें कशें तर तें त्या त्या प्रांतांतल्या त्या त्या जिल्ल्यांतल्या किंवा त्या त्या राज्यांतले जे पळय गव्हर्नर किंवा तशी पळय त्या पदा वयली व्यक्ती आसात तांचे थ्रू तें पावोवपाचें. सो आज आमचो हांगा उद्देश असो आसा की तुमच्या बरोबरची प्रेस कॉन्फरन्स ही तुमकां हे कितें चल्लां हें सांगपाचें इतल्या खातीर. आनी मागीर हें रिप्रेझेंटेशन घेवन आमी गव्हर्नरा कडेन वतले आनी तांकां विनंती करतले की ते आमचें रिप्रेझेंटेशन ताणें आमच्या मार्फत राष्ट्रपतीं कडेन पावोवचें आनी तांकां तेंचें पर्सनल तातूंत लक्ष घालून केरळाक जें कितें चल्लां तें बंद करपाचो प्रयत्न करचो आनी शांती थंय जावची हो प्रयत्न करचो. घेऊया एक ब्रेक.